आमगेल खाण जेवण चॅनलाक तुमकां स्वागत करता सर. तुम्ही आमगेल चॅनल इतले दिवस देखून पळयता आसाची. तुमकां आमगेल चॅनल इष्ट जाला म्हणजेल्यारी वग्गी ताका लायक कराची, शेअर कराची, सबस्क्राईब कराची. आज हांव तुमकां आमची गेलेले स्टायलाचे एक हुमण आरांदे घेवन येयल्या. बिकणा हुमण म्हणजे हाका एक 3 किलो भरी बिकंड कट्ट कोरून ताजी भाईची सोल काणू कुकरांत 2 विजील घालून शिजोवन घेतला. अशी कट केला बिकंड हांवें 2 विजील घाला कुकराक बिकंड शिजोवचे खातीर. मागीर मसला कसो घालचे म्हूण पळोवया. हांव इतले बिकंडाक एक व्हड वळ्याचे सोय कांतून घेतल्या. असले एक बार गांवची मिरसांग भाजिली बार घेतल्या आणि दीग मिरसांग घाट भाजिली 7 घेतला. तीक तुमगेल्या टेस्टा प्रकार एडजस्ट करायची. चिंचा माई तशीची हांव इतलो व्हड घेतला. तुमगेल्या मिरसांग घेतिल्या क्वॉन्टिटी वयर होंदून चिंचा एडजस्ट करायची. एक सान हिंगा कुडको उदका तिंबोवन घेतला. तुम्ही हे हिंगा कुडको मसला वाट्टीतूनय घालयता ना, मागीर अशी जाल्यार घालयता. मीठ आणि नारळाचं तेल ह्या रंदे एक पडना. आम्ही नारळाचं तेल मात्र घालचे हुमणाक. पळया आता मासोल वाट्टूया आमी. हांव आतां मिक्सरांत मसला खातीर रेडी करून दवरलेली सोयी, मिरसांग आनी चिंचाम घालून वाट्टीतर आसा. आता हांवें ड्राय क्रश करून घेतल्या वाट्टूच्या सुलभ जेवचे खातीर. हाका हांवें 1 लोट उदक घेतला. तातूंतले अर्द घालता. एक कप अंत पुरा उदक घालूनकाची मसालो पातळ जाता. मागीर पळोवन घाल्ल्या सय. आतां ह्यो मसालो आमी मिक्सरांत ह्यो वाट्टूका खर दवरून हुमणा मसालो वाट्टून न्हंयो जाला. म्हाका ह्या लोट्यांत हांव घेतिल्लें उदक पुरो यूज करची पडलें. उदक तुमगेल्या अळतारी घालून वाट्टियाची. बरी पातळ करूनकाची मसालो बिकणांतूय उदक आसता आमी शिजयलेलें. आतां आमी नेक्स्ट बिकंड शिजोवन दवरलेलें मीठ घालून एक गाज काडया ताका. हांव लास्ट टायम वाळी आंबटय मातये कुळ्यांत केल्लेलें. हें हुमणें हांव मातये कुळ्यांतू करतर आसा. बिकणा हुमणा म्हणजे बटाटे हुमणा आनी बटाट आनी बिब्बू घालून हुमणा पुराय लायक जाता. अशीच मातये कुळ्यांत करायची. आतां हांव हें 2 विजील काडून दवरलेलें बिकंड मातये कुळ्या घालतर आसा. हाका हांव शिजयतना मीठ घालनी आशिल्लें. म्हळ्यार केलो बिकंड मीठ घालून आमी कुकरा विजील काडल्यार शिजना. ताजे खातीर शिजोवन जातरी आतां हांव एक मुष्टी मीठ घालून ताका 1-2 गाज येवचे सोडता. तेन्ना बिकणाक मीठ घेता नानातलें बिकंड चेप्प आसता. आतां ह्या बिकणाक एक गाज येवो. बिकटांक तवळी खतखत आयला. हांव एक 5 मिनीट बरी तशीच सिम करून दवरलेलें. मीठ लागला आतां बिकणाक. हांवें आतां वाट्टिलेलो मसालो घालया हाका. थोडी मिक्सराक उदक घालून हांव धुवन घालून घेतर आसा. मस्त उदक घालूनकाची रंदे पातळ जाता. पक्कने तुमकां दाटी दिसला रंदे म्हूण जाल्यार वापस थोडे उदक घालयत. हाका हांव उदक करून दवरलेली हिंग घालतर आसा. मसलाकय घालून वाट्टू येत तुमी. अशी उदक करूनय घालयत. आनी हें 2 टेबल स्पून नारळाचं तेलय घालतर आसा. आनी हाका रंदे एक समोरची खतखत येवन एक 5 मिनीट भर शिरशिरेच्या सोडता. मागीर रंदे आमगेली रेडी जाल्ली. आतां खतखत येवो रंदे एक बिकणा हुमणा खतखत येवन हांव एक 5 मिनीट बरी सिम करून सोडलेलें. अशी लायक तेल्ला म्हणलं रबला. आतां ह्या स्टेजार हांवें गॅस ऑफ केला. बिकणा हुमण रेडी. उन बिकणा हुमण रेडी. तुम्ही घरकड ट्राय करून पळयाची. म्हाका कमेंट कराची. आमगेले व्हिडिओ पळयलेल्याक तुमकां धन्यवाद.